नमस्कार। आयज आमी आसात ते जो बायपास रोड आसा, एक सायडीच्यान बोरये आणि एक सायडीच्यान बेतोडा असो हो बायपास आसा। आणि फाटले वर्सभर जाले हे 1 तारखे 1 मे हे काम सुरू जाल्ले। रस्तो वायडनींग, रस्त्याचे डांबरीकरण, तशेंच रस्त्याचे सोलिंग। आणि सांगपाक अजाप अशी गजाल की हो रस्तो जो आसा बायपास हो डेड ट्रॅप जाल्लो आसा। कारण हांगासर आतां पर्यंत जवळ जवळ 7 फॅटल एक्सिडेंट जाल्या, 7 लोकांचो जीव गेल्लो आसा। आणि तोय बीन अशें दिसता की खंय तरी रस्तो हो कन्स्ट्रक्ट करतना जावं डांबरीकरण करतना जावं सोलिंग करतना कोणाची हलगर्जीपणा ही कळना। कारण अशें एक फॅटल एक्सिडेंट जाल्या की एक खंय तरी वायरीक तेकोन हाय टेन्शना वायरीक तेकोन डेथ जाल्लो आसा, एक खंय तरी मशिनाक डॅश मारून डेथ जाल्लो आसा, खंय तरी ट्रक फाटल्यान घेतना एकलो मेल्लो आसा, खंय तरी डायव्हर्जना चुकोन खंय तरी मेल्लो आसा, कोण तरी चेंबरान पडोन मेल्लो आसा। अशे विविध हांगासर एक्सिडेंट जाल्ले आसा। आणि काल एक वास्कोचे 2 जाण जे फोंडे साकून उसगांव साकून वास्को आपल्या घरा वयताले तेन्ना खंय तरी डायव्हर्जन तांकां चुकलें आणि अकस्मात मेन रोडाचेर ते एक गाडी फुड्यान आयले आणि तांकां डॅश लागून जो फाटल्यान मोटरसायकल चलयतालो ताका हॉस्पिटलान डेड डिक्लेअर केला। आणि दुसरो आहा तो सिरियस आसा आणि तो हांगा बांबोळे हांगासर एडमीट आसा। सो पळोवपाक शकता तुमी ह्या रस्त्याक काल राती आमी हांगासर बातमी केली तेन्ना खंयच तो हांगासर लायट म्हणटा ती पेटना। दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां पळयता तुमी हे काम चालू आहा आतां एक सायडीच्यान फक्त हे दवरले तेंच्यांनी बोर्ड ना, कसलेच सायन बोर्ड ना, डायव्हर्जन ना। हेज्या मुखार आमी या आणि कालचो जो एक्सिडेंट जाला त्या स्पॉटारूय आमी पळोवया की कशा पद्दतीन तो एक्सिडेंट जाला तो। काल म्हाका दिसता बायपासार आनी एक एक्सिडेंट जालो अशें म्हाका दिसता। खुबशे एक्सिडेंट ह्या बायपासार जाला। म्हाका दिसता तूं आयज कंप्लेंट दिवपाक आयला, कितें सांगूंक सोदता ह्या रस्त्या बद्दल? मेन म्हणल्यार कितें आसा, खंयचेय गव्हर्नमेंट चालू आसता, काम चालू आसता, इट्स अ डेव्हलपमेंट आमकां मान्य आसा। पण बिफोर लिविंग द वर्क तुमी गव्हर्नमेंट गायडलायन्स फॉलो करूं जाय, नॅचरल सेफ्टी सायनबोर्ड लावूं जाय, रातचे ताका रिफ्लेक्टिव्ह सायनबोर्ड जाय, डायरेक्शन सायनबोर्ड जाय। पूण एकूय आसना, सिंगल हेजे कडेन कांय आसना। आणि हांवें तो वतना बरी हें पयलें ताका विचारता म्हजे कडेन रुडली मातसो बिहेवियर ताजो हें आशिल्लो की जायते कर कित्याक म्हाका कळ्ळें हें खंयच्यान कितें तरी चलता तें, म्हणून हांवें ताका पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो। कारण सेविंग द पब्लीक इज माय मेन मोटो, म्हाका पॉलिटिक्स लागना। म्हणून हांवें तांकां आज पुलीस स्टेशनार हाडलें आणि तांच्यांनी एग्री केला की ते सगळे लायले शिवाय, सगळे सायनबोर्ड लायले शिवाय काम सुरू करपाना म्हणून म्हाका PSनी सांगलां। सो मेन हे आतां फॅटल जाल्ले आसा, म्हाका दिसता एक वटेच्यान लायट ना, प्रॉपर सायनबोर्ड ना, म्हणून कालूय एक मनशाचो जीव गेल्लो आसा। सो आतां खंय तरी हे जागे जाले अशें दिसता तुका? ते जागे जाता फक्त लोक मरतकर कोणी तरी पब्लीक मेलो ते जागे जाता। म्हणून म्हजी मागणी आसा की आफ्टर एवरी फॅटल एक्सिडेंट केस थंय एक्सिडेंट एनालायसीस टीम आसपा जाय, जी आसा पूण ती एक्टीव ना। 40 मेंबराची टीम म्हजे कडेन खबर आहा म्हाका आसा म्हणून, पूण दे आर नॉट गोईंग ऑन द फील्ड टू वर्क। PWD डिपार्टमेंटा कडेन रोड्सा कडेन 40 मेंबराची एक्सिडेंट एनालिसिस टीम आसता, ती कार्यान्वीत ना। कित्याक ते म्हाका जाय। आफ्टर एवरी एक्सिडेंट तुमी थंय वचूं जाय आनी पळोवं जाय की हो एक्सिडेंट आमी फ्युचरान जावपा जायना, पूण कितें प्रिवेंशन घेवपाक शकता। हो जालो तो कित्याक जालो, हो हेजेर कोणाकूच कांय पडिल्लें ना, हें म्हाका दुख्ख दिसता। सगळ्यांची कामां चालू आसा गव्हर्नमेंटाची, आय एप्रिशिएट, बट तुमी हें करतना आज कितलेशेच फॅटल एक्सिडेंट जाल्ले आसा, आमच्या फोंड्यानूच जाल्ले आसा। म्हणून वायट दिसता की प्रत्येक मनशाचो जिवाक व्हॅल्यू आसा, प्रत्येक मनीस जो मरता ताका फाटल्यान फॅमिली आसता, तो एक तरी मेन जोडपी आसता। तेन्ना हें स्टॉप जावपा जाय अशी म्हजी मागणी आसा। म्हणून हांव स्वता एकटोच ह्या पुलीस स्टेशनाचेर आयला आनी कंप्लेंट दिली। डायव्हर्जन घेतना डेप्युटी कलेक्टरची परमिशन काय घेना ते कसलेच परमिशन ताचे कडेन आसना। तांकां मेन म्हळ्यार गायडलायन्स कितें खबर आसना, हे सुपरवायझर गायडलायन्स आमकां मालूम नाही म्हणटा तो। म्हणजे इतले अर्थहीन मनीस हांगा बसयले आहा तांकां कामाचें कांय पडलेलें ना, तांकां फक्त कमिशन पडलेलें आनी कांयच ना। आनी थंय ट्रॅफिक पुलीस रावता पळय तेकोनूच थंयच एक्सिडेंट जालो पळय, थंय ट्रॅफिक पुलीस रावता कित्याक तें म्हाका जाय। द जॉब ऑफ द ट्रॅफिक डिपार्टमेंट इज टू रेग्युलेट द ट्रॅफिक, नॉट टू गिव फायन। ट्रॅफिक अशें दवरचें आतां तें काम चालू आसा, ते रेग्युलेट करपाक दवरचें ना की तें ताराव दिवपाक। कित्याक थंय म्हाका दिसता भिवूनच हेवटे वता आनी ते एक्सिडेंट जाता। हें म्हाजें स्वताचें आनी म्हाका लोकांनी सांगलां। आतां तुवें कंप्लेंट दिली कोणाचेर? ती नॅचरल गॅस पायपलायन तांच्या कंपनीचेर दिल्ली आसा, बिकॉज ऑफ द नेग्लिजन्स ते केला। पण आतां तुका ताणें कितें एश्युरन्स दिला की? एश्युरन्स दिला की आपूण आतां हें लायता आनी मागीरूच काम सुरू करतलो म्हणून, ते पयलीं आपूण काम करपाना म्हणून। येस, ओके। थँक्यू। जशें म्हणलेलें की जो रस्तो आहा इतलो डेंजरस आहा आणि अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा, तेन्ना तुमी पळयता आसतले की मदले जे डिवायडरूय आहा ते
हाडून रस्त्याच्या कुशीक उडयल्या, थोडे बसयल्या. आनी काल जेन्ना एक सायडीच्यान हो टार रोड जेन्ना चालू आसलेलो काम आनी खंय तरी म्हाका दिसता डायवर्जन केल्लें आनी डायवर्जन केल्लें आसतना ह्या सायडीच्यान वन वे आशिल्लो आनी जो 2 व्हिलर घेवन ते सायडीच्यान येतालो ताका ते डायवर्जन कळोंक ना. म्हणल्यार ते सायडीन काम चालू आसा म्हणटा गाडी हे सायडीन घेतली 2 व्हिलरान आनी अकस्मात दोनूय 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलर एका फुडल्यान एकामेकाचे येयले आनी इम्पॅक्ट जालो आनी जो पिलियन रायडर आहा तो हॉस्पिटलान वचून ताका डेड डिक्लेअर केलो. पण पळोवपाक शकता तुमी ह्या रस्त्याक अजून पर्यंत खंयच एक डायवर्जन असो म्हणून बोर्ड दिश्टी पडना आनी कॉन्ट्रॅक्टूय हांगासर म्हणल्यार लायटी जावं हे इतले वर्सां इतले लोक सांगतात हांगासर की लायटी घाला कारण काळखान कांय कळना म्हणून, तरी हांगासर लायटी आनी हे तेजी कसलीच फेसिलिटीज केल्ली ना. हेज्या मुखारय म्हाका दिसता गव्हर्मेंट आनीक वाट पळयता काय कितें हांगासर आनीक एक्सिडेंट वाडपाची काय म्हणून. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.